ताळगाव क्लीन आणि ग्रीन करपाचे उतर दिवपी बाबूश मोन्सेरात शेतां पुरोवन रियल इस्टेट ताळगावांत हाडटा असो आरोप भाजपाचो फुडारी दत्तप्रसाद नायकान केला। रियल इस्टेटीक लागून ताळगावांत उदकाची समस्या आसा। भाजपान समर्थन दिल्ल्या उमेदवाराक वेचून हाडात, सगळ्या समस्यांचेर उपाय काडपाचे उतर टुगेदर फॉर तालिगांव ह्या पॅनलान दिला। टुगेदर फॉर तालिगांव पॅनलान शुक्रारा सावन वेचणूक प्रचाराक सुरवात केली। ताळगावच्या लोकांक उदक सारकें मेळना। ताळगावचो उदकाचो प्रस्न सोडोवपाचें उतर टुगेदर फॉर तालिगांवचे उमेदवारांनी दिला। उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, लायटीचो प्रॉब्लेम आसा, रोडाचो प्रॉब्लेम आसा, ह्यो 10 वर्सान गजाली अश्योच आसा। तेन्ना आमी कितें तरी बरें करूंक सोदता, तेन्ना हांव लोकां कडेन मागतां की आमकां लोकांनी बरे हातून निवडून हाडचो। क्लीन अँड ग्रीन ताळगांव करतलो म्हणपी बाबूश मोन्सेराताचेर बीजेपीचो फुडारी दत्तप्रसाद नायकान फोग काडलो। ग्रीन अँड क्लीन तालिगांव करतलो म्हणून, आनी त्याच फुटेजीचेर ताच्या सायडीक एकटो जो उबो आसा तोच ताळगांवान सगळीं झाडां कापता। फाटल्यान एकटो जो उबो आसा ताणें ओपन स्पेसार कितें एक इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा, आनी तो कसलें क्लीन अँड ग्रीन तालिगांव लोकांक म्हणटा तें तोच जाणा आसतलो। म्हजो डायरेक्ट ताका आव्हान आसा की हाजेर स्पश्टीकरण दिवचें म्हणून शेतां पुरोवन ही रियल इस्टेट जी हाडल्या त्या रियल इस्टेटी खातीर हो उदकाचेर प्रेशर आयिल्लो आसा। निवडून येतकीर त्या पॅनलाक पूर्ण पाठिंबो दितलो। सगळें लिगल रितीन वेवस्थीत पायपलायन चेंज करून सगळ्याचो उदकाचो प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करतले। ताळगांव पंचायतीच्या 11 वॉर्डां खातीर 27 एप्रिलाक वेचणूक जातली। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। कुणय उद्देगीक वसाहतींतल्या फॅक्टरींतल्यान भायर पडपी स्लॅगाक लागून भोमा गांवांतल्या लोकांक पावसांत त्रास जातले अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें। फॅक्टरींतल्यान भायर उडयतात त्या स्लॅगान गांवांतलो नालो भरला आनी पावसांत तो लोकांच्या घरांनी वचूं येता अशी भिरांत लोकांनी उक्तायल्या। थळावी पंचायत आनी आमदार कांयच करिना म्हूण लोक बेजारल्यात। कुणय गांवांतल्या फॅक्टरीक लागून भोमा गांवांतलीं घरां पावसांत बुडपाची भिरांत निर्माण जाल्या। थळावी पंचायत कांयच करिना अशी लोकांची कागाळ आसा। ह्यो ज्यो फॅक्टरी आसा पळय तेका लागून आनीक परिस्थिती बिकट जाली आहे। ते वयले स्लॅग जे आसले पळय तेका आमी 2 वर्सां जाले विरोध करता, स्लॅग काडचे म्हणून पंचायती कडेन। पंचायत आश्वासन दीत आसा आमी तेंचे काडूंक लायतले, हें करतले तें करतले। लास्टाक स्लॅग देंवन हे व्हाळान भरले सगळे। तो शिवम फॅक्टरी आसा पळय तो सांगतालो एकूय फातर आपलो देंवचो ना म्हणून। पळय जाल्यार शिवमाचे सगळो स्लॅग देंवलो आनी ते सायडीन तो व्हाळ जो पळय भितर सरला तितून सगळो भरलेलो आहा। आनी हो स्लॅग आनी तो स्लॅग जर दोनी एक जायत जाल्यार आनी वाट उरची ना हेका उदकाक वचपाक। ओवरफ्लो जावन ही घरात न्हू, ही 5-6 घरां तीच न्हू, तेजे भायर जे पळय आसा देवळा फाटल्यान ती घरां बसून बुडटली। आतां सामको पुल्ला तो पुल्लो आनी आमी आतां साकवापाना उबो रावल्यार हांव सबन उबो रावूं जातालो। आतां उबो न्हू बसोन सुद्दां जायना साकवापाना, इतलो स्लॅग येवन वयले पुल्ला व्हाळ सबन। आनी आतां तर उदक तर येत सगळे घरां सबन अख्खो वाडो वयतलो। भोमाच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। 11वी राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स सर्त आयतारा सावन बांबोळे एथलेटिक्स स्टेडियमार सुरू जातली। देशभरातल्या 500 वयर उदेते चले आनी चलयो ह्या एथलेटिक्स सर्तीत वांटो घेतली। सर्तीत बरी कामगिरी करता त्या भुरग्यांक आंतरराष्ट्रीय सर्ती खातीर भारताच्या पंगडांत संद मेळटली। गोंय एथलेटिक्स संघटना पयलेच खेप राष्ट्रीय पावड्यावेली ही म्हत्वाची सर्त घडोवन हाडटा। Athletic Association is proud to announce that we have been given the chance of holding 11th National Youth Athletic Championship starting from 20th and winding up on 22nd of this month at GMC Athletic Stadium, Bambolingo. This is the first time that an event of national importance is being conducted by the Goa Athletics Association. Some sincere efforts have been made in recent times, which resulting in the state's athletes to deliver noteworthy performances in the 3rd Lusophonian Games organized here earlier this year. Hence, the Goa Athletic Association is confident that some of its upcoming athletes will make the host proud by winning a couple of medals in the youth nationals. See, around 600 athletes are participating in confirmed participation, and this is a record. I think so. Never so many participants were there for youth nationals. Go on around 28. We have included more 4. Our team is of 28. We are expecting at least 2 medals.
international athlete Shiny Wilson is coming for closing function. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.